हे हे प्लॅटफॉर्मान तुम्ही पुराजन जॉईन आशिल्ले ज्या ती ह्या टायमारी तुमकां पुराजनाक नमस्कार तुमगेल स्पेशली पुरा भक्त जनाले मालगड जनाले तुमगेल आशीर्वाद घेवन हे सेशनांत मुखार सिता आणि कोण हे रेकॉर्डिंग केन्ना आयकतात मागीर अपलोड जातरी तुमकां स्वागत ह्या सेशनांत. सो हे देवाल नामस्मरणा सिरीज आमी कंटिन्यू करता आसा ती आणि आपास सांगता की कांय क्वॉलिफिकेशन ना हे टॉपिकार विशय उलोवचे खातीर जाल्यार एक सेवा रुपार समर्पण आमी पुराजन ओट्टू मेळ करता आसा ती देवाल विशय आयकुचें एवरी संडे ताजेर आमकां कसले एक देवाल दय प्राप्त जावन आमी आमगेल्या आध्यात्मीक जिवनांत उद्धारांत आनी चिके मुखार सून वच तशी प्रयत्न करून देवाल आशीर्वाद मेळका तशी मागून घेता. आणि हे प्लॅटफॉर्म ह्या प्लॅटफॉर्माक केन्ना सपोर्ट करतले वर्ज गोपी माताजी, ज्योतिकिनी माताजी, वेणी माधव प्रभू तुमकां पुराजनाक धन्यवाद. सो हे पॅटर्न एवरी टायम म्हणजे आज ही तशींची एक श्लोका विशय आमी 20-25 मिनिट्स ताजे विशय सत्संग करूया. मागीर 108 पंथा देवाल नामस्मरण प्रभुपाद स्वाम्याले आमी रेकॉर्डिंग घालता ती हरे कृष्ण महामंत्राचे ते ओट्टू मेळनू 108 पंथा आमी पुराजन ओट्टू मेळ जप करूया आणि लास्टार मागीर कंक्लुजन लायक एवरी टायम. सो एक 10 मिनिट कंक्लुजन करूया. सो प्रार्थना करून आयची सेशन सुरू करता ती. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. केवल अष्टकाचे 8 श्लोकावयर आसा ती. सूर केलें आमी मधुरम मधुरप्योभि मंगलम मंगलेप्योभि मंगलम पावनम पावनेप्योभि हरे नामैव केवलम. देवाल नामस्मरण कितले मंगल जावचे कितले मधुर आणि पवित्र करचे विषय कसले ना देवाल नाम पुरम. आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम. ब्रह्माला तो कोण एक स्तंभ हे सगळे जगत ते आमी सिरकून पडलेले आसा जाल्यार देवाल नामस्मरण केन्ना खंयचें होड सत्य ना. मुखार आमी पळयलें स गुरु स पिता चापी स माता बांधव स शिक्षेचे सदा स्मर्तुम हरे नामैव केवलम. जाल्यार पुरा कोण तो निज म्हळ्यार कोण आमगेले गुरु संबंधी कोण आमकां भक्तीन मुखार सून वचचे प्रेरीत करता ती देवाल नामस्मरण करचे कोण प्रेरण करता ती तांनीच आमगेले गुरु पिता माता म्हणून. जाल्यार आमगेले कसन हे जगत्यान तूं आमगेले कसन संबंध आसा आमी कशी आध्यात्मिक दृश्टिरी तांतू मुखार सू येता म्हणून ह्या श्लोकांत सांगिल्लें आसा. 4 श्लोकांत आमी पळयलें निश्वासे नहि विश्वासः कदा रूढो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात हरे नामैव केवलम. म्हळ्यार केन्ना लास्ट श्वास आसतलो म्हूण कसले एक सांगू जायना ताकाची आनी आमगे कसलेपणी प्लॅनिंग आसल्यार चलतलें की ना म्हूण ना तूं मुखार सून वचचे प्रयत्न करता म्हणून ह्या श्लोकांत सांगिल्लें आसा. आनी हरे नामाचे बल हारी म्हूण केन्नाय देवाल उडोगास करता देवा केन्नाय विसरूं न्हय. हें कसलें आमगेले जिवनांत कर्तव्य करता अशें पुरो ती जाल्यार आमी देवाल नामस्मरण आमी आमगेलें जीवन करता ती तेन्ना कर्तव्य करता ती तांतू एक देवाल विशय आमी विसरना ती म्हणून. हरे सदा तत्र यत्र भक्तिभावेन थंय आसा थंय भागवत जन भक्ती भावेन देवा तुगेलें नामस्मरण करता ती थंय तुगेलें सान्निध्य खंडीत आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार केन्ना आमी एकले न्हय आमी कशें ओट्टू इवन झूम प्लॅटफॉर्मार जेन्ना जाल्यार हाडना जाल्यार आमी ओट्टू मेळनू केन्ना कशें की एक देवाल विशय कसलें उलोवचे आयकुचे प्रयत्न करता ती तेन्ना आमगेली क्युम्युलेटिव्ह भक्ती आमगे पुराजन ओट्टू मेळ जावचे भक्ती
ताजे परिणाम एक विंगता एकले प्रयत्न केले की ना तकाच ते संघाच प्रभाव म्हळ्यार यांची संकीर्तन म्हळ्यार त्यांची ओट्टू मेळ केन्ना करताना ताचे एक प्रभाव विशेष असता मागीर मुखार संची श्लोकांत आमी पळयलें अहो दुःखम महादुःखम दुःखा दुःखतरम यतः काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरे नामैव केवलम म्हळ्यार हे कितलो एक व्हड विशय की कितलो व्हड विशय की आमी हे सगळे विशय हे जगत्याचे विशयांतू पळोवन आमी हांतू एक सुख सोदिता आसती जाल्यार एक देवाल तो एक आध्यात्मिक विशय आसा तो निजावन रत्ना म्हणकी आसा देवाल नांव म्हळ्यार रत्ना म्हणकी आसा तें विसरून आमी काचार्थम हे संवसाराचे पुला कन्नडी कूड कशी सोदिता आसत आमी म्हणून ताकाचे आपास हेंचे विशय सांगतात आमकां केन्ना आमी आयकता आसुका केन्ना आयकता आसल्यार मात आमकां देवाल नामस्मरण सांगची प्रेरणा आसतली आनी आमी अशें एक वातावरणांत आसुका केन्ना जलतीतलें की आमी देवाल नामस्मरण करतना आमगे मन हेकट तेकट गेल्यार बी आपास आमकां देवाल विशय उडगास येवन आपास आमी देवाल नामस्मरणांत कशी येता म्हणून मागीर 7 श्लोक आमी लास्ट सेशनांत पळयलेलें दियताम कर्णो नियताम वचः गियताम नित्यम हरे नामैव केवलम आपास आयकुका रिपीटेडली दियताम कर्णो आयकता आसुका कान्नान आनी कशें न्हय सांगता आसुका नियताम वचः आनी केन्नाय ताजे विशय कीर्तन करता आसुका म्हूण गियताम नित्यम कसो विशय हरे नामैव केवलम आनी आमी हें पळयलेलें लास्ट सेशनांत पर्टिक्युलरली की आमगेलें भक्ती म्हळ्यार आमगेले पुराय इंद्रिय आमी ऋषिकेश सेवनम ते आमी विशय पळयले की आमगेले ऋषिका आमी ऋषिकेशाले सेवेंत उपयोग करता म्हणून भक्ती म्हळ्यार इंद्रियाचे कशें आमगेले ते उपयोग देवाल भक्तीन केल्यार आमी आनीक एक कनेक्टेड जावन आध्यात्मिक विशयान कनेक्टेड जाता आमगेले क्रिएटिविटी आमी देवाल सेवेंत यूज कशें मंदिरांत चांग एक दर्शन जाल्यार ते चंदाय पळोवन आमगेले लेवलार आमकां ते आध्यात्मिक देवाल आमकां ते दोळ ना ते पळोवचें जाल्यार आमकां पळोवच तशी कशें दिसता त्या भक्तजन चंदकोन त्या मंदिरांत करता ती पुस्तक बरयता ती ताका आमी संवसारांत आसून आमी देवाल विशयांत कशी कनेक्ट करता जन आमकां ते सुविधा म्हणटात पळय आमकां ते सौकर्य करून दितात की आमी कशी कनेक्ट वयता आनी लास्ट श्लोक आसा तायच्या सेशनांत आमी नेक्स्ट एक 20 मिनिट्सा खातीर डिस्कस करूया की त्रिणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि चिदानंदम मयम शुद्धम हरे नामैव केवलम त्रिणीकृत्य जगत सर्वम म्हळ्यार हें सगळें जगत एक तणा किना म्हणटात पळय तणा मणकेची म्हणून तेवा तुगेले मुखारी राजते सकलोपरी तुगेले ते चिदानंदमयम शुद्धम ते तुगेले नामस्मरणांत ते कशें एक आनंद आसा ते सगळे संवसाराचे खंयचो विशय असले ताजे येता त्रिणीकृत्य तशी म्हणून हे श्लोकांत सांगिल्लें आसा सो आमी ह्याच एक कॉन्वर्सेशन आतां एक नेक्स्ट 15 मिनिट्स विंगड एंगलांत पळोवया की ह्या विशयात आमी खंयच्या एक विशय जगत पळयता आसता ती आनी जनरली पळयता आसतना आमी आतां जनरली सांगता आसतात न्हू की पॉझिटिव्ह थिंकींग आसुका म्हणून पॉझिटिव्ह थिंकींग आसुका ते केन्ना एक दिवचे दृश्टांत म्हळ्यार अशें आसता पॉझिटिव्ह थिंकिंगा विशय सांगतना की एक ग्लास आसा लोटो तांतू अर्ध उदक भरलेलें आसा कोण पॉझिटिव्ह थिंकींग करता ती तांणी पळयतात की आसो अर्धपुणी उदक भरला न्हू म्हणून आनी कोण नेगेटिव्ह थिंकींग करता ती तांणी सांगतात की पळय अर्ध मातच ग्लासांत उदक म्हणून म्हळ्यार तो एकू विशय कोण पॉझिटिव्ह थिंकींग करता ती तांतू कसन एक चांग आसा तें पळयता ती आनी कोण नेगेटिव्ह थिंकींग आसा ती तांणी कसन ना त्या परिस्थितींत तूं उणेपण आसा ताजे वयर चड फोकस दिता ती सो हो एक विशय केन्नाय एक आसा आनी मस्त सकट पुस्तक मस्त सकट ते मोटिवेशनल स्पीकर म्हणटात पळय तांणी हो असल विशयारी मस्त उलयता ती की आमगे लायफांत पॉझिटिव्ह थिंकींग आसुका कसं एक चांग आसा तें पळोवपाक सो तो एक व्हड विशय चांग विशयाची जिवनांत जाल्यार आमी आध्यात्मिक विशयांत पळयतात भक्ती पळयता ती भक्तीची दृष्टिकोन म्हळ्यार खाली एक पॉझिटिव्ह थिंकींग मात्र न्ही म्हळ्यार कशी पळोवका मात न्ही मात खंय दोकून पळयता ती म्हळ्यार खंयची एंगलार दोकून पळयता ती त्या भक्तींत इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून दृश्टांता खातीर आतां आमी पळयल्यार
फकत एक 2 बिल्डिंग आसा म्हूण पळयात. 2 बिल्डिंग आसा. एक बिल्डिंग 1 माळेचेंच, सान एक बिल्डिंग ते. आनी ताजे बगलेन एक विंगड बिल्डिंग आसा, ते 100 माळेचें. तो आमी दोन्ही बिल्डिंग लागीं देखून पळयताना एक बिल्डिंग पळयल्यार अशें दिसतलें की एक येद्रा एक सान एक बिल्डिंग आसा म्हूण पळयता. आनी ताजे बगलेन स्काय स्क्रेपर म्हणटात पळय, 100 माळे बिल्डिंग. इतलो व्हड आसा काय म्हूण. सो पॉझिटिव्ह थिंकींग म्हळ्यार अशें आसतलें की व्हड असो सान असो ते आमी चांद पळोवका म्हूण. जाल्यार रियली लायफान तूं प्रॉब्लेम आसतना, व्हड प्रॉब्लेम आसल्यार पॉझिटिव्ह थिंकींग म्हणल्यार ब्लायंडली म्हणटात पळय असो पॉझिटिव्ह प्रॅक्टिकली जावचें कश्ट जाता त्या परिस्थिती कसले की प्रॉब्लेम इतले व्हड दिसतना म्हूण. ताका आतां भक्तींत आमी कशी पळयता, खाली ते कशें पळोवचें मात न्हय, खंय देखून खंयची अँगला देखून पळोवका हें प्रॉब्लेम्स ते आमकां भक्तींतू शिकयता म्हूण. कसं जालें की आतां सेम आतां आमी पळयलें सिच्युएशन आमी सांगिल्लें की एक सान 1 माळ्या बिल्डिंग आसा आनी एक 100 माळ्या बिल्डिंग आसा. आमी तो रोडार देखून पळयताना वयता भारी एक डिफरन्स दिसता. हें कितलो व्हड प्रॉब्लेम म्हूण. मात तांची दोन्ही बिल्डिंग आमी आकाशार देखून प्लेनार देखून पळयल्यार ते 100 माळे बिल्डिंग आसूं, 1 माळ्या बिल्डिंग आसूं, दोन्ही सान एक उज्या पेटे म्हणके दिसतले आमकां. उज्या पेटे न्हय ताचे एक सान एकीटशी दिसतली आकाशा देखून पळयताना. सो भक्तींतू आमकां खंयची दृश्टिकोणान पळोवका तें एक आमकां ज्ञान येता, आमकां तें सांगता म्हूण भक्तींतू. कशें जालें की भगवत गीता सूर जातानाची आमकां दोन्ही अध्यायांतू देव सांगता देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जराम. म्हळ्यार की फर्स्ट एबीसीडी म्हणटात पळय आध्यात्मीक जिवनांतू की आमी आत्म, आमी देह न्हय म्हूण. सो त्या दृश्टिकोणान पळयताना आमकां भक्तींतू हेंच लुकार शिकयता ती की आमी रिएक्झामीन करता आमगे लायफांतू की कसान इम्पॉर्टंट आसा, खंयच्यान आमकां बदल सुख प्राप्त जातलें म्हूण. मात आनीक हो विशय पळयता की अशी दृश्टिकोण मात्र न्हय, मात आमी खंयची वटू कंपॅरिझन कोण पळयता ती रेफरन्स तें मागीर भक्ती आमकां शिकयता. म्हळ्यार आतां 2 विशय आमी पळयले. पॉझिटिव्ह थिंकींग म्हळ्यार एक पळोवची एक कशी एक पळयतात पळय आमी तो एक विशय. मात एक विंगड एक भक्ती आमकां शिकयता म्हळ्यार खंय देखून पळयता ती म्हूण. म्हळ्यार खंयच्या अँगलान तें आमी पळयलें की आध्यात्मीक जीवन म्हळ्यार हें आमगेलो आत्म म्हळ्यार शाश्वत जावन आशिल्लो. मात आनीक एक खंयची कंपॅरिझन हांव पळयता त्या सिच्युएशन ती आमकां दाखयता. ताचे खातीर एक दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार आतां पक्कने प्लेनार आमी बशिल्ले तेन्ना आकाशा वता आसतना न्ही त्या प्लेन नॉर्मली 10,000 देखून 4,000 फिटा वयरी चलता आसता प्लेन. जाल्यार त्या आकाशा आसतना आमी मोडा मदें देखून वताना प्लेनाचे कंडे देखून पळयल्या अशें दिसतलें की प्लेन हालयना म्हूण. हगूर मोड वता आस बगलेन देखून. न्ही नॉर्मली खंयचे पॅसेंजर प्लेन वय पळयल्यार 1000 देखून 1200 किलोमीटर स्पीडार आकाशा देखून वता आसा. म्हळ्यार कितली स्पीड हाय स्पीडार वता आस म्हूण प्लेन. जाल्यार आमी प्लेनाचे कंडे देखून पळयल्यार अशें दिसतलें की प्लेन हालयना म्हूण. हगूर चिक्के मुखार सुद्दां आस दिसता म्हूण. न्ही स्पीड 1000 किलोमीटर आसा. की ताजे मदेन ते प्लेन मुखार तितलो व्हड आसा. त्यांची आमी ते प्लेन लँड जाताना आमी केन्ना ते भूमी लागीं येता ती शहरा लागीं येता ती एअरपोर्टा लागीं येता प्लेन लँड जाताना तोगू येता. तेन्ना पळयल्यार कळटा न्ही ते प्लेन चिके स्लो जाता. जाल्यार आमी पळयता 100 कडल्यान किलोमीटर फाट्टनी वता प्लेन. म्हळ्यार एक प्लेन लँड जाता आनी खंयचे शहरा भायर आसा पुरो. एक म्हणल्यार एक 70-80 किलोमीटर्स दूर आसा. नॉर्मली आमी कारार वताना शहरा देखून भायर पडचेक आमकां 1-1.5 घंटे लागता ट्रॅफिकान तूं हेकड तेकड भायर पडचेक. जाल्यार त्यांची प्लेन 50 किलोमीटर शहरा भायर देखून त्या शहरा भितर ते लँडिंग करचें एक 25-30 सेकंड भितर येता त्या प्लेन. म्हळ्यार तेन्ना आमकां ते बिल्डिंग पळय कसन स्पीडार आसा म्हूण. ते लँड जाता डिफरन्स दिसता आमकां. कसं जालें की ते विंगड आसा म्हणून ते आकारान ताजे की ना
त्यांची प्लेन त्याला लगेच दिसता की कितले स्पीडार आसा म्हणून. म्हळ्यार आमगे रेफरन्स कसं नाही म्हणून खंयचे आउट कंपेर करता आसा ती म्हणून. सो खंयची परिस्थिती आमगे लायफ तिन्ही विशयाचे आमी डिस्कस करचे की आमगे रेफरन्स पॉइंट असतात पण आमगे जिवनांतू हे सगळे ह्या जगत्याचे असता. कसन कसन ह्या जगत्यांतू ह्या संवसारांत चेंज जाता आसता पळय ताजे विशीं आमगे खातीर ते भारी एक म्हणटात पळय महत्वाचें जाता. ताका आतां आमी पळयत पळय ब्रेकिंग न्यूज म्हणून कितले इम्पॉर्टंट जालां. एवरी टायम कसन हें जाता आसतना आमकां आतूर आसता ती. की आतां कसन न्यूज ब्रेकिंग न्यूज केन्नाय अशें भक्तान अशी सांगिल्लें आसा ब्रेकिंग न्यूज म्हळ्यार ह्यांची की जाल्लो विशीं नवे नवे जेन्ना ओटू जावचे ह्यांची न्यूज म्हणून. जाल्यार हिची हे संवसारान राबताना कसन हांगा चेंजीस जाता आसा ताचे खातीर आमकां कळची आतुरता आसता. ऑफकोर्स अपडेटेड आसूं अशी न्हय की न्यूज पळोवचें कसन हें आसा. जाल्यार पॉयंट हें की हे संवसारांत कसन जाता आसता इंट्रस्ट आसा मस्त. आनी हाची कसन चेंजीस जाता आसा ती आमगे परिवारांत आसूं आमगेल्या मुखार ऑफिसांतू कसन कसन चेंजीस आसता ती मस्त इफेक्ट जाता ती कशी चेंज करता पळय. जनरली आमी खंयचेय एक देवस्थानाक गेल्यार कृष्णान मुर्ती पळयल्यार विग्रह पळयल्यार कृष्ण हे कोळेल घेवन ते त्रिभंग रुपार राबून कोळेल वाजयता पुराजरा आसतो कोळेल वाजोवन. आतां एक पंथा सांगतलीं जेन्ना की विंगड खंयचे देवस्थानाक गेल्यार देवी देवता तांणी अभय मुद्रांत आसता ती म्हूण. म्हळ्यार म्हगेले आशिर्वाद घेयात ती म्हूण. जाल्यार आमी पळयत कृष्णाल मुर्ती केन्नाय अभय मुद्रांत तुमकां पळोवचें मेळच ना. केन्नाय कृष्णाल मुर्ती पळयल्यार तुमी अशी तो कोळेल वाजून अशी त्रिभंग रुपार राबून आसता तशी तागेली चेडवाच्यान विग्रह आसता. भाई खंडित कृष्ण पुराजना आशिर्वाद दिता. जाल्यार कृष्णाल आशिर्वाद म्हळ्यार कसं न्हय की हे जगत्यांतू राबून तुमी खुशेर आसूं का म्हणना आध्यात्मीक जिवनांत रुची पावन मेगेल्या येयाती म्हणून. कृष्णान त्या वृंदावनांतू कोळेल वाजूच म्हळ्यार तागेले भक्तांक पुराजना तो आपयत आशिल्लो वृंदावनांतू की हांव कोळेल वाजयता आसा तुमी मेगेल लिलेन तूं भाग घेवचे येयाती म्हणून. मेगेल ओटी येयाती मेगेल ओटो आनंदमय त्या भक्तीच कसन ते रुची आसा त्या तुमी तुमगेल्या जिवनांत स्वीकार करयाती म्हणून. जाल्यार आमी जनरली देवाल भक्ती तूं करताना कसं जाल्यार की आमी जगत्यांतू संवसारांत आसा ती आमकां देवालो आशिर्वाद जावका वय खंडीत जाल्यार आमी देवालो आशिर्वाद कसो जाल्यार निमगून घेता ती की ह्या जगत्यांत आमगेले कसं प्रॉब्लेम आसा पळय ते सॉल्व करता म्हणून देवाक. की आमगेले कशें की आमगेले लील म्हणून सादिना जाल्यार आमी कशें की हें जिवनांत करतात पळय देवा तुगेलो आशिर्वाद दिवन आमगेली लील ह्या जगत्यान चंदायर चेवलो म्हूण तशी आमी आशिर्वाद मागून घेतात. देवालोट तूं कसनय प्रार्थना करून कसनय देवालोट कनेक्ट जावचो तो व्हडू विशय कसनय प्रॉब्लेम असो कसनय असो देवा सांगचे तो व्हड विशय. म्हळ्यार आयच्या काळांत तूं भक्तीन तूं रुची येवचें आध्यात्मीक विशयांत कनेक्टेड जावचें तोच एक व्हड विशय. सो खंयचे रितीर आमी देवाक देवाल्या वता ती तो व्हड विशयची. जाल्यार हे पॉयंट रेफरन्स पॉयंट म्हणटात पळय कसले आसा म्हळ्यार हांव त्या हेंच पॉयंटार सांगता की ह्या जगत्याचे विशय पुरो आमकां मस्त ताजे निमित्त इफेक्ट जाता म्हणून. जाल्यार देवाल सांगची म्हळ्यार हे जगत्याचे रेफरन्सान तुमगेलें जीवन तुमकां दिसतलें कशी ते प्लेन पळय लागीं आसतना मस्त स्पिडार येवन मस्त सकयल गोंदळशी दिसता जाल्यार त्यांची प्लेन आकाशांत आसतना शांत हालनाशिल्ली. तशींच आमी आध्यात्मीक विशयांत आमगेलें मन घाल्यार सात्वीक रुपार जीवन करचे प्रयत्न केल्यार कशें करचें तें देवाल विशय आयकुचें देवाल नामस्मरण करचें तो व्हड विशय भक्ताल संगा येवचें तेन्ना आमगेलें जीवन त्या प्लेन आकाशांत आसलें म्हणटके जातलें छान रुपार दिसतलें. कसं न्हय व्हड प्रॉब्लेम आसा प्रॉब्लेम खंडीत वचचे ना. हे संवसारा विशय आसा म्हळ्यार की प्रॉब्लेम येतलेंची जाल्यार ते प्रॉब्लेम आसूनय ताका आमगेलें जीवन व्हड तें दिसना अशी छान रुपार कशें की आमगेलें कर्तव्य करता करता आमी मुखार सरतात पळय तशी देव आमकां फाटीबलार आपूण बल दिता आनी आमगेले आध्यात्मीक जिवनांत रुची वाडता वचूंका यथामाम प्रपद्येन आमी कितलें आमगेलें आमी तातूंत मन लायता ती देवाल शास्त्र वाजोवचें किर्तन करचें देवाल नामस्मरण करचें कितलें छान रुपार करता ती देव तशींच आमकां आशिर्वाद दिवन
आमगेले ते म्हणटात पळय आत्मोद्धार जत म्हणटात पळय आमगेले प्लेन आकाशांत वयर वयर वता तेन्ना हे संवसारांत जावचे चेंजीस जाता आसा संवसाराक कांय राबना जाल्यार ते आमकां एफेक्ट जायना तितले अशी न्ही की सांगचें की आध्यात्मीक जीवन म्हळ्यार आळसी जावं ती और केअरलेस जावचें तशी न्ही आमगेलें कर्तव्य कसं आसा आनीकय चांग रुपार करता आमगेलें ऑफिसा काम असो आमगेलें कसन कसन परिस्थितींत आमगेलें जीवन आसा आमगेलें त्या परिस्थितीन आमगेलें कर्तव्य आसता ते करता राबूनय जाल्यारय केन्ना आमी आध्यात्मीक विशयांत रुची घेवन तातूंत मन लावचे प्रयत्न करता ती तेन्ना हे संवसारांत जावचे चेंजीस व्हड बिल्डिंग सान बिल्डिंग व्हड प्रॉब्लेम सान प्रॉब्लेम कशी तितले आमकां एफेक्ट जावचे उणी जाता वता आमगे लेवल कशें चड जाता आसता राधानाथ स्वामीन केन्ना सांगचें आसा संवसारांत कितलेय चेंजीस जाता आसो एक विशय एवढो घास दवरका की वृंदावनांत कृष्ण कळेल वाजयता आसा आनी आमकां आपयता आसा म्हूण हो विशय तुमी केन्नाय मनां दवरका आनी सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हो विशय सनातन जावन शाश्वत आसा कितले जगत्यांत वयर तोग जावं कसने जावं कृष्ण कळेल वाजयता आसा वृंदावनांत आमकां आपयता आसा त्या विशय चेंज जायना म्हणून हो एक विशय उडगास दवरता म्हणून सो आमी जनरली आमगेले हे संवसाराचे विशय अशे म्हळ्यार आमी सांत दोखून शिक्षण संघालेकारी आमकां हेंच आसता की ह्या संवसाराच्या विशयांत कसले चेंजीस जाल्यार आमी आंगात कशी खूश पाव येता म्हणून जाल्यार आमकां भक्तीन तूं कळटा की हे चेंजीस म्हळ्यार अशी मात्र न्ही आमगेल्या चेतना शक्तीन तूं परिवर्तन कशें येतलें देवाल नामस्मरण करून भक्ताल संघांत येवन असले देवाल विशय आयकताना उलयताना तेन्ना आमगेले चेंजीस कळटा आनी आमकां निजळ जावन कसं एक वॅल्युएबल वस्तू म्हणटात पळय ताका आमी इम्पॉर्टन्स दिवचें सुरू करता ती प्रभुपाद स्वामी एक म्हणटा वॉशिंग्टन डीसी कशी इंडियाची कॅपिटल न्यू दिल्ली तशीच अमेरिकाची कॅपिटल युएसएची कॅपिटल वॉशिंग्टन डीसी तेन्ना प्रभुपाद स्वामी थंय एक सभेंत येयली ती तेन्ना तांणी सभेंत उलयताना सांगलें की हे देवाल भक्ती विशय आमी हे सभेंत उलयता आसा ती हे एक सान म्हणटात पळय खंय एक म्हणटा एक मूल्यांत जगत्याचें एक मूल्यांत म्हळ्यार कोणीय नातिल्लें तेन्ना रिमोट प्लेस म्हणटात तांणी इंग्लिशांत ते शब्द यूज केलेले रिमोट प्लेस म्हणून रिमोट प्लेस म्हळ्यार खंय एक म्हळ्यार विशेष एक जाग न्ही खंयची एक खंयची जगत्याची एक मूल्यांत म्हणटा तशी म्हूण अशा जाग्यान तूं आमी देवाल विशय करता आसा ती म्हूण ते सभेंत तूं आयकतले जेन्ना आश्चर्य जावन अशें पुरो की आतांय आसा अमेरिका पॉवरफूल जाल्यार त्या टायमार तर वर्ल्डाचे खंडीत मोस्ट पॉवरफूल कंट्री आशिल्लें आनी ताचे पॉलिटिकल कॅपिटलान तूं सिटीन तूं प्रभुपाद स्वामी सब घेता आसा ती आनी पुरा जनाले अमेरिकन जनाले येता सांगता आसा ती की हे खंयची जगत्याचे मूल्यांत आसा ती म्हूण कशें जाल्यार की प्रभुपाद स्वामी खातीर इम्पॉर्टंट विशय कसले देवाल ओटू कितले कनेक्टेड आसता जागो तो विशय मोर इम्पॉर्टंट तशींच तांणी मायापुराचें केलें एक पंथा थंय चैतन्य महाप्रभुले जन्म आनी मस्त सकट लीला जालेली आतां थंय पुरापशी टेम्पल ऑफ वेदीक प्लॅनेटेरियम म्हणून इस्कॉन एक व्हड एक सगळ्यांची जगत्याची पुरापशी व्हड मंदिर बांदिता आसा ती ते कार्य चलता आसता जे 1-2 वर्स भितर ते पूर्ण जातलें तें सो थंय वताना प्रभुपाद स्वामीन ते 70s थंय वताना थंय गाद्दो मात आसा म्हळ्यार एक जन पळोवचें मेळना थंय जाग्यार तितले ते दूर आसता गांव कलकत्ता देखून 4 घंटे दूर वचचुका कारारी ते मेळचेक आनी थंय स्वल्प जन भक्त येयलीं ती प्रभुपाद स्वामी लोटू आनी प्रभुपाद स्वामीन ते तांगेले एक तांणी शमकतान एक स्टिक घेवन एक काड्डी घेवन वता आशिल्लीं ती ते दाखोवन प्रभुपाद स्वामीन सांगलें की गाद्या दाखोवन की आमी हांगा आमगेल्या इस्कॉनाचे वर्ल्ड हेडक्वॉर्टर्स बांदूका म्हूण तेन्ना तांगे लोट आशिल्ले भक्त जन पुरो हेकड तेकड पळयतात खंय वर्ल्ड हेडक्वॉर्टर्स कितले दूर हेकड तेकड कितले किलोमीटर पळयल्यार म्हणटात पळय एक नर मनुश्य दिसना म्हणटात पळय खाली गद दसी आसा आनी हांगा वर्ल्ड हेडक्वॉर्टर्स बांदूचे कशें जाल्यार की प्रभुपाद स्वामी दृश्टीन त्या जाग्या सानिध्य आसा हांगा देवाले जन्म जाल्लो भक्ताल रुपार चैतन्य महाप्रभुलें ताका प्रभुपाद स्वाम्याले रेफरन्स पॉयंट कशें नाशिल्लें आमी कशी आमगेले दोळ्यान पळयतात पळय हांव गद्द आसा हांगा म्हूण और वॉशिंग्टन डीसी पळयल्यार हो इतले व्हड कॅपिटल हिल बिल्डींग आसा हे अमेरिकाचे पुरापशी पॉवरफूल कंट्री जाल्यार प्रभुपाद स्वामी कॅपिटल हिल बिल्डिंगान तूं तितले ते
हें जायना आशिल्लें की हांगा मायापुरांत गद्यांत पळयल्यार हां ह्या देवाल सान्निध्य आसा म्हणून. सो हें एक रेफरन्स पॉयंट व्हड भक्ता लेवलार चेंज जाता म्हणून. जशें की प्रभुपाद स्वाम्याक गोत्तास की चैतन्य महाप्रभू युगा अवतार जावन हांगा जन्म घेतिल्लें हें हरे कृष्ण महामंत्राचें एक्सेप्ट करचें काय म्हणून. आनी तशी आमगेलो रेफरन्स पॉयंट केन्ना चेंज जाता पळय, की आमी कळटा की हें जगत ह्या विशय आसा जाल्यार आमी केन्ना भक्ती विशय देवालें नांव सोड चडशे कनेक्ट जाता ती तेन्ना आमी पळोवचें एक दृश्टिकोन चेंज जाता म्हणून. तें भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा पळय, ना प्राहर्षेत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियं म्हणून. कसं जाल्यार की देवान सांगचें आसा प्राहर्षते न प्राहर्षते म्हळ्यार कसले चड विशेष आनंद घेना कसने मेळ्ळ्यार हें जगत ह्यान तूं आनी न उद्विजेत कसने एक चड म्हणटात पळय चड कसने एफेक्ट जायना चड एक मनार परिपण येना कसने नाकनातील जाल्यार म्हणा चाप अप्रियम सो प्रियम वस्तू जाल्यार चाप प्रियम वस्तू जाल्यार कसने जायना कसं नसतं त्या मनशाला कशी असतं तागेले स्थिती स्थिर बुद्धीर समूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित म्हणून स्थिर असता म्हणून देवाल विषय केन्ना आमी कनेक्टेड जाता ती आता खंडित आमी केन्ना साधक परिस्थितीन तसं ती आमगेल तशी कांय परिस्थिती ना की आमी सांगेत स्थिर बुद्धीर समूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित आमी त्या परिस्थितीन ना ती जाल्यार केवल अष्टकमाचे सेमिनार सिरीज देखून हे केवल अष्टकाचे विशय अशे आसा की आमी कितले हे देवाल नामस्मरणाचे शरण घेता ती हे देवाल पुरा पशी सुलभ रितेर आमी देवाल ओट कनेक्ट जावचे विशय देवाल नामस्मरण करताना देवाल मस्त सकट देव रूपार येता विग्रह रूपारी भागवतम जावन ग्रंथा रूपारी जाल्यार ही पुरा पशी चांग रूपार आमी देवाल अनुभव देवाल नामस्मरणाचे कोर येता म्हूण खंडिताची आनी त्या देवाल नामस्मरणाचे प्रेरण घेवन आमी आमगेले जिवनांत केन्ना ताचे आनीक एक कनेक्टेड जावन ते आमी आमगेली इंद्रिय देवाल सेवेंत उपयोग करता ती तेन्ना आमगेले ते प्लेन म्हणटात पळय आमगेले जिवनाचे हायर लेवलार वता आनी कसन ते प्रॉब्लेम्स आसता आसची जाल्यार आमी पळयलो 3 विशय आशिल्लो की पॉझिटिव्ह थिंकींग मात न्ही आमी एक विंगड दृश्टिकोनार पळयता ती आनी आमी पळोवच ते रेफरन्स पॉयंट आमगेले चेंज जाता दोनूय विशय म्हळ्यार ते सान बिल्डिंग व्हड बिल्डिंगाचे दृश्टांत पळयलें आनी आकाशांत केन्ना प्लेन वताना हगूर दिसता म्हळ्यार कसं एक प्रॉब्लेम चड उण दिसना सो आमकां देव त्या पाठीबलार राबून आमकां ते एक शक्ती दितलो सो भक्ताल जिवनांत तूं प्रॉब्लेम येना म्हूण तशें खंडित ना प्रॉब्लेम तर आसता ती जाल्यार भक्त केन्ना डिस्करेज जायना म्हळ्यार आश सोडनात तांणी शिव मेगेलो जिवनांत तूं म्हूण आश सोडून घेयना ती तांणी कॉन्फिडंट आसता तांगेले मनांत तूं की खंयचे परिस्थितीन तसो देवाल सेव जालें तितलें करचें आनी कसन म्हूण मुखारसून एक्झॅक्टली क्लियर ना कसं जाल्यार की मुखारसून कसन जातलें म्हूण आमकां केन्ना कळना आमगेल्या तितली शक्ती ना की फ्युचरांत कसन जातलें म्हूण प्रेडिक्ट करचें जाल्यार देवाल सेव करता करता आमकां गोत आशिल्ली तितली एक स्टेप मुखार कसन जाता आशिल्लें साध्य खंयची परिस्थितीन तसो आमी त्या लेखार कसन आमकां जाता आशिल्लें साध्य तें करता करता गेल्यार देव आमकां आनीक ते वाट दाखयता वता सगळें मुखार ते आमकां सगळें पाथ क्लियर अशें आसना मुखार दिसना जाल्यार थोडे थोडे पावल चमकून वच तितले देव आमकां दाखोवन दितलो की नेक्स्ट हें करया ती म्हूण सो आमी हे जगत्या विशयान तूं बुड्डून आसल्यार आमकां आमगेले हृदयपूर्वक जावन अशी प्रीती देवाक दिवचें जायना जाल्यार आमी जाल तितले विशय आमगेलो मन इंद्रिया उपयोग करून देवाल विशय कनेक्टेड करता ती तेन्ना हगूर आमगेलें प्रीती हृदयपूर्वक थोडे 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 ते प्रीती आमगेले मनांत देवाल खातीर येतलें आनी ते प्रीती देवाल खातीर आयल्यार आनी ते आमगेले रेफरन्स पॉयंट केन्ना चेंज जातले थोडे थोडे कशी ते कृष्णान केन्नाय ते कळेल वाजयतास आमकां आपयतास म्हूण ते आमकां एक विश्वास देवाल वयरी कशें वाडता वता तेन्ना आमगे लायफान येवचे अप्स एंड डावन्स पळय आमी चिके मॅच्युअर वेन डील करचें आमकां देव बल दितलो आनी आमकां ते तशी आमकां शक्ती मेळटली म्हूण कितें जालें की परिस्थिती पुरा जनाल खातीर येता आसता जाल्यार आमी कशी रिएक्ट करता ती त्या एक विशय व्हड म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल आतां कोणी आमी पिकनिका वच प्लॅनिंग करता आस म्हूण लेखया ती आनी लास्ट मिनिटार ताप आयलो तुमी कितलेकी वेळ देखून लेखता आशिल्ली की हांव आमगे परिवार आवट ऑर फ्रेंड्स आवट आमी पिकनिका वचचें आसा जाल्यार वच्ची एक दिवस पूण ताप जालो तेन्ना वच्चें जायना
आता ताप तितलो व्हड विशय न्ही फिवर आयल्यार अशी न्ही की फिवर म्हळ्यार एकदम सिरियस प्रॉब्लेम तशें कांय न्ही जाल्यार बच्चे जायना न्हू तापच वय न्हू जाल्यार आतां आमगेल्या मनान दिसलें हो तांणी पुरा पिकनिकांत कसं गंमत करता आसा ती तेन्ना तें मनान तें एक दुख्ख पावचें आसा पळय की हो म्हाका वच्चें जाय न्ही पिकनिकांत म्हाका वच्चें जाय न्ही पिकनिकांत त्या मनांत कसं दुख्ख येता पळय तें दुख्ख तापाकिना चड आसता म्हळ्यार त्या मनांत आमी एक विशय म्हणटात पळय आतां तो रेफरन्स पॉयंट पिकनीक आशिल्लें आनी आमगेल्या मनांत आशिल्लें पिकनीक म्हळ्यार गंमत करचें आतां पिकनिका वच्चें जाय न्ही गंमत करचें जाय न्ही आतां हांव दुख्ख पावता हांव दुख्ख पावता हांव दुख्ख पावता हें जे मनांत तूं देवाचे विशय घुवन घुवन कसलो एक व्हड विशय नातिलो ताका आमी इतलीं दुख्ख पावतलीं ती इतलीं दुख्ख पावतलीं ती जाल्यार केन्ना आमी म्हणटात पळय आमी भक्ती कनेक्टेड आसता ती आमी हे एक विशय उगडास दवरता की कृष्ण इज एवर अवेलेबल टू अस देवाल नामस्मरण देवाल नांव घेतल्यार पुरंदासाल्या भजन आसा एक पंता देवाल नांव घेतल्यार तो धांवन धांवन येता आमगेल्याक सो देवाल कनेक्ट जावचें इतलें एक सुलभ रीत देवान दिला ते आमगेलो एक विश्वास आसूं का आनी ते हगूर हगूर आमगेलो विश्वास वाडटा वता सो आमी केन्ना आमी देवा लोटू देव केन्नाय कनेक्ट जावं देव आमगेले खातीर केन्नाय अवेलेबल आसा म्हणून ते आमकां ती भावन आमगेलो तो विश्वास वाडटा वता पळय तेन्ना आमगेल्या जिवनांत आशिल्ले ते कसं कश्ट आसा पळय ते चिक्के ताका आमकां सहन करची शक्ती मेळटा आनी ते कश्ट तितले व्हडशे दिसना आमकां सो प्रॉब्लेम्स कॅनॉट बी विश्ड अवे म्हणटात पळय विश्ड अवे करूं जायना जाल्यार आमी ते सिच्युएशनांत कशी रिएक्ट करतात पळय ताजे निमित्त ते सान प्रॉब्लेमाक आमी व्हड करून दाखयता निजान ते व्हड प्रॉब्लेम न्ही विंगडजना लायफान कसं कसं आसचें पुरो जाल्यार आमगेलें मन अशें आसा की आमगेल्या लायफांत आशिल्ले सान प्रॉब्लेम आमकां व्हड करून दिसता म्हूण तें आमगेलें मन आमकां दाखोवन दिता जाल्यार आमी देवाल विशय केन्ना कनेक्टेड जाता ती आनी आमगेले हृदयपूर्वक आमी देवाल विशय कनेक्ट जावचें सुरू करता ती तेन्ना आमगेले रेफरन्स पॉयंट चेंज जाता आमी इरिस्पॉन्सिबल जावची म्हूण खंडित न्ही की देवाल विशय करून आमगे परिवारा प्रती कसं कर्तव्य त्या पुरो आमगेले बिझनेसान तूं और जॉबांत कसं ना ते चांग रुपार करूं का इनफॅक्ट आनीक चांग रुपार करूं का भक्तीन तेत तरी कसलें की आमी एग्जाम्पल दिवं का की भक्ती म्हळ्यार अशी न्ही की आमगेले जिवनाचे कर्तव्य आनीक चांग रुपार करून दाखोवं जाल्यार आमी केन्ना शरण ह्या जगत्या विशयांत न्ही देवाल विशयांत तूं हें शरण घेवचें तो आमकां प्रेरणा आसा तेन्ना आमी तितली डिस्टर्ब जायना ती म्हूण सो कृष्ण आमगेल्या लायफान तूं सेंटर जातलो आनी हे जगत्या विशय न्ही हे सगळें जगत्याचे मस्तकड विशय आसा पुरो तितलें आमगेलें अट्रॅक्शन उण जातलें कशी एक गुलाब जामून एक खाल्ल्यार आशा पुरो जाल्यार दोनीचे तिन्नीचे गुलाब जामून खावचे गेल्यार ते सुरे गुलाब जामून खाता ते कसं एक रूच आशिल्ले पळय ते चारीच गुलाब जामून खाता नाक कशी दिसता जाल्यार हें पुरो संवसारा सूख म्हळ्यार अशें आसता जाल्यार देवाल भक्तीचे देवाल नामस्मरणाचे सूख म्हळ्यार सच्चिदानंद म्हूण आसा सच्चिदानंद ताका जी हे श्लोकांत तो आशिल्लो मू आयच्या श्लोकांत तुजी की चिदानंदमयम म्हूण म्हळ्यार हें देवाल अशें आसा की आमकां तें आनंद वाडता वता म्हूण आतां आमगेल्या टेस्ट ना तें रुची ना आमकां देवाल नामस्मरणा खातीर जाल्यार आमी ह्या मनांत वर येता की हें पुरो इतलो व्हड व्हड भक्त आमकां सांगता ती हें देवाल नामस्मरण इतले आनंद आसा म्हूण आमगेलें तें आतां क्वॉलिफिकेशन ना ताका आमकां ते अनुभव करचे जायना जाल्यार आमी आयकता आसल्यार करता आसल्यार भक्ताल आशिर्वाद घेतल्यार खंडीत मुखार सुनू आमकां तांतू रुची येतली आनी तांतू आमकां आमगेलें रेफरन्स पॉयंट लायफाक चेंज जावन येतलें म्हूण कोण आमी ऑलरेडी भक्तींत आसत स्वल्प काळ दुखून कसं की प्रॅक्टीस करता आसा ती आमकां गोत आसा की भक्ती नासल्यार आमगेलें जीवन खंयची डायरेक्शना वता आशिल्लें म्हूण हें भक्ताल संघ आशिल्ले निमित्त आमी देवस्मरण करता ती भक्ताल्यान संघांत आशिल्ले निमित्त कितले की सकड आमगेलो विशय लायफान चेंज जाल्लो आसा भक्ताल संघान नाती जाल्यार आमी कसं करता आशिल्लीं ती आमकां मना वरूं जायना ताकाची आमी सांगतात पळय की स्लोली आमी विश्वास दवरून स्लोली मुखार सिता घेतल्यार आमकां आनिके तांतू भक्तींत रुची येतली खंडीतच मात स्टेप बाय स्टेप करता वचूं थोडे आनिके चेड करता वचूं ताका ते प्रोसेस एवोल्युशनरी म्हणटात पळय हगूर हगूर आज आनी फाल्यां मध्ये कसं व्हड चेंज जायना सेम त्या देवाल नामस्मरण हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा आसूं का सेम लेक्चर आयकुता आसा सेम भागवतम वाजयता आसूं का सेम भक्ताल संघांत वचचो आसूं का एकच करता आसचें
जाल्यार रिजल्ट रेव्होल्युशनरी येवचे साध्य आसा. अशें न्ही की आज एक नामस्मरण राउंड एक राउंड केलें की कसाय की एक व्हड चमत्कार जालो ना. चमत्कार हो विशय की आमगेले फ्रेम ऑफ रेफरन्स चेंज जाता आसा. आमी पळयता ती आमगेल्या जिवनांत तशी पुरा विशयांत आमी देवाल हात पळोवचें सुरू करता ती. आमकां कळटा की हें जाता अशें हें जिवनांत देवाल निमित्ताची म्हूण. आनी कसाय की एक देवाल तें मधुरता आनी तें रियालिटी म्हणटात पळय आमकां आमगेले डे टू डे लायफांत आमी एक्सपिरियन्स करता ती म्हूण. प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें आसा की हांव सांगिल्ली प्रोसेस तुमी फॉलो करात तुमकां हे संवसारांतूची कृष्णाले अनुभव करचे खंडित जातलें म्हूण प्रभुपाद स्वामी तितलो विश्वास आशिल्लो हे नामस्मरणाचे आनी भक्ती विशय. सो हांगा कन्क्लूड करता. एक 2 मिनिट रिकॅप करतात. मागीर आमी तें 108 पंथा प्रभुपाद स्वाम्या लोटू हरे कृष्ण महामंत्र म्हणया. सो आमी आयचे श्लोक पळयले. त्रिणीकृत्य जगत सर्वं राजते सकलोपरि चिदानंदमयं शुद्धं हरे नामैव केवलम. आमी हे एक 3 विशय पळयले की भक्ती म्हळ्यार पॉझिटिव्ह थिंकिंग मात्र न्ही. पॉझिटिव्ह थिंकिंग मात्र न्ही, मात आमी खंय दोखून पळयता ती म्हळ्यार आमी ते दृश्टांत पळयले 2 बिल्डिंगाचे. सान बिल्डिंग आनी व्हड बिल्डिंग रोडार दोखून पळयल्यार ते बिल्डिंग 100 माळ्या बिल्डिंग एकदम व्हड दिसतलें. जाल्यार तोच विशय आमी आकाशार दोखून प्लेनार दोखून पळयल्यार दोनूय बिल्डिंग सान दिसता आमकां. सो तें एक पॉयंट आसा. खंय दोखून पळयतात म्हूण. आनी आध्यात्मीक दृश्टीर खंय दोखून पळोवचें आमी भगवद्गीतेन सांगिल्लें की आमी आत्म आनी आत्म जाल्यार शाश्वत आसा म्हूण. सो आमगेल्या आत्म उद्धारा खातीर कसां कार्य करूंक आमी भक्तींतू ताका एक इम्पॉर्टन्स दिल्यार आमी पळोवचे लायफाचे दृश्टिकोण विंगड जाता म्हूण. आनी दोनूय विशय पळयले आमी खंय दोखून पळोवच मात न्ही, मात कसन रेफरन्स यूज करता ती. ताजे खातीर आमी दृश्टांत पळयलें की प्लेन आकाशांत वतना प्लेन एकदम स्थिर जावन थंड दिसता प्लेन. एक्चुअली वता 1000 किलोमीटर स्पीडार. जाल्यार अशें दिसता की कांय हल्लना. जाल्यार तांचे प्लेन नेला लागीं येताना लँडिंग करताना अशें दिसता की इतली व्हड स्पीडार आसा म्हूण. जेवण प्लेन तें ताची स्पीड चड आसा. जाल्यार आकाशांत इतलो व्हड आकाश आसा तो की आमकां दिसता की प्लेन हल्लयना म्हूण. जाल्यार तो सेम विशय तो आसतना. सो आमी रेफरन्स पॉयंट चेंज जातना हें कळटा म्हूण. तांची आमी हे आध्यात्मीक विशय पळयतना हे दृश्टांत पळयलें की कृष्ण कोळेल वाजून आमकां इनवायट करता आसा तागे आशिर्वाद दिवन. सो आमी केन्ना हे जगत्याचे विशय आमगेले रेफरन्स पॉयंट दवरल्यार पळय तेन्ना आमकां हे कसले चेंजीस जातना आमी मस्त इफेक्ट जातात. जाल्यार केन्ना आध्यात्मीक विशयाचे रेफरन्स पॉयंट आमी दवरल्यार कसले चेंजीस जाल्यार आमी तितले इफेक्ट जायना. आनी ते कशी म्हळ्यार आमी पळयलें की देवाल नामस्मरण करचें व्हड विशय भक्ताल संघांत येवचें हें पुरो करता आसल्यार आमगेले प्लेन आमगेले कॉन्शियसनेसा लेवल वयर वता आकाशा गेल्या म्हणटे. आनी त्या प्रॉब्लेम आसतल्यांची हे जगत्यान चेंजीस जातल्यांची जाल्यार आमी ताजेर तितले इफेक्ट जायना ती. कसं जाल्यार की आमगेले आत्माचे लेवल चड जाता आसा भक्ताल संघांत येवन नामस्मरण करून म्हूण. सो आमगेले रेफरन्स पॉयंट चेंज जाता. ह्या संवसारांत बुड्डून आसचे बदला आमी ताजे आध्यात्मीक भक्तींत रुची घेतिल्ले निमित्त आमगेलें पळोवचें खंय दोखून आमी पळयता ती तें चेंज जाता. रेफरन्स पॉयंट चेंज जाल्ले निमित्त आमकां ते प्रॉब्लेम्स चड उण दिसना. लास्ट इयर आमी ते प्रभुपाद स्वाम्यालें एग्जाम्पल पळयलें. तांणी कशें सांगलें की मायापूर वॉशिंग्टन डीसी कितें इम्पॉर्टंट म्हूण. कशें जालें की तांगेले दृश्टिकोन रेफरन्स पॉयंट देवाल सान्निध्य आशिल्लें की देवाल सान्निध्य खंय अनुभव करूं जाता धामांतू तो विशय चड इम्पॉर्टंट पॉलिटिकल आनी विंगड विशयाक ना म्हूण. सो तांणी तें एग्जाम्पल दिवन तांगेले तें एक दृश्टिकोन सांगलें. आनी लास्टार आमी कन्क्लूड करतना हें पळयलें की भक्ताले जिवनांत प्रॉब्लेम्स आसता आमी आमगेलें कर्तव्य करता आसता ती जाल्यार आमी आमगेलें हृदयपूर्वक जावन आमगेली भक्ती कृष्णा दिवचे प्रयत्न करता तागेले चरणकमलांतू. आनी ताजेर देव आमकां शक्ती दिता की कसले लायफांत आमगेले अप एंड डावन जाल्यार आमी ते मॅच्युअर वेन हँडल करचो तशी देव आमकां शक्ती दिता मुखारसून वचपाची. प्रॉब्लेम कॅनॉट बी विश्ड अवे खंडित ना. जाल्यार देवाल विशय आमकां अट्रॅक्शन चड जाता आकर्शण जाता आनी ताजेर आमी एक आनंद अनुभव करूं येता म्हूण. सो तें आमी एवोल्युशनरी म्हळ्यार हगूर हगूर जावन तांतूं मुखार सिता वचयता जाल्यार आमगेली लायफ खंडित चेंज जाता. आनी प्रभुपाद स्वाम्याल आशिर्वाद दिल्या म्हणके आमी तांणी सांगिल्ले प्रोसेस फॉलो करता गेल्यार हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे तेन्ना खंडित आमकां देवाल सान्निध्याचे अनुभव वाडता वतलो आनी आमगे लायफांत खंडित एक म्हणटात पळय आध्यात्मीक रेवोल्युशन जातलें तें तांणी गॅरंटी दिलें तांगेलें.
आंगारा पळयता कसली चूक जाल्यार क्षमापण करता. आतां आमी एक राउंड म्हणया आनी लास्टार मागीर कन्क्लूड करूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे हरे कृष्णा व्रजगोपी माताजी के सिरीज कंक्लूड करूचा सांगता रिक्वेस्ट करता केवल अष्टक म्हणून तांगेले प्रेरणा हे संडे सेशन सुरू झालेले तांगेले आशीर्वादन चलता असं म्हणून लिखता सो माताजी तुम्ही केवल अष्टक म्हणून सिरीज कंक्लूड करता हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद हे 8 सीरीज भारी लाइक करनो विस्तार करनो विंगड उदाहरणे विंगड आचार्यगणाले ओपिनियन्स आणि तांगेल जीवनाची उदाहरण देऊन तुम्ही भारी लाइक करणे हे सेशन हे केले तिथले अशी प्रभुपादाले नाम जप एक माळ ಒಟ್ಟು लोकांक करतशी तुम्ही अवकाश करून दिले मस्त मस्त धन्यवाद तुमका आज आम्ही हे केवल अष्टकम एक पण म्हणून आम्ही हे सेशन आम्ही हे करूया प्रभुजी तुम शेअर करता का तुम्ही स्टार्ट करूया तेव्हा शेअर करतो मधुरम मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम् आब्रह्मसंवापर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरे नामेव केवलम् स गुरु स पिता पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि स शिक्षाये चेत सदा स्मर्तुं हरे नामेव केवलम् निःश्वासनाहि विश्वासः उदारुद्धो भविष्यति कीर्तनीया मतो बाल्यात् हरे नामेव केवलम् हरि सदा वासे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नामेव केवलम् अहो दुःखं महादुःखम् दुःखातरं यथा काचार्तं विश्वस्मृतं रत्न
हरे नामेव केवलम् दीयतां कर्णो नियतां वाचः गीयतां नित्यं हरे नामेव केवलम् तृणीकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरे नामेव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम् हरे नामेव केवलम् हरे नामेव केवलम् हरे कृष्ण प्रभु हरे मी भारी लायकानं विंगड उदाहरण देऊन आमकां सांगले तशी गोस्वामी स्वरूप गोस्वामी आणि वृंदावनाचे स गोस्वामी आणि कशी हे हरिनामांतू रुची घेऊन गोडी वाढवून येणं कशी त्यांनी तांगेले एक भौतिक जीवनाचे मोह कमी करणं तांगेले घर तांगेले संबंधिक तांगेले प्रोफेशन तांगेले जॉब तांगेले वृत्ती कसं असा पुरा सोडणं तांणी चैतन्य महाप्रभूक सेव करचक तांणी येवन पावले आमगेले खोड उदाहरण म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामी हांणी हे हरिनाम तांणी स्वतः घेतिल्ले न्हयशी तांणी हे तांगेले 70 वर्सां आयशारी तांणी एजारी तांणी अमेरिका वचून तसल चॅलेंज तांणी स्वीकार केले हे हरिनाम दुसऱ्यांक बी दिवका हाजी उपयोग दुसऱ्यांक बी जावका म्हणून ताचे खातीर व्हड तांणी मंदिर देवळ तांणी स्थापन केले आणि तांणी सांगिल्लें आसा की हे हरिनाम बरी गोड इतले न्हय हे ऑल ऑस्पिशियस हे एक मंगलमय आहे हांगा आमी हांगच्या हांगा हे जगांत आमी गोडशी खाल्ले जास्ती गोडशी खाल्ले डायबिटीस जाता म्हणटा ती जाल्यार हे इतले गोड इतले न्हय हे ऑल ऑस्पिशियस आमगेल्या जिवनांत पुरा मंगलमय करता आमी कितलो उदाहरण पळयता आमगेले आचार्याल उदाहरण आसत तरी आतांचे इस्कॉनांतू आता नवीन नवीन आई लोकांत हे ग्रुपांत आई लोकांत जीवनांत पळयल्यार कितलो ट्रान्सफॉर्मेशन आमी पळोवंक येता की तांगे जीवन कितले चेंज जाले तुम्ही म्हळ्यार पळोवचे जीवन पळोवचे दृष्टिकोन कितले चेंज जाले हे जग म्हळ्यार आमकां एन्जॉयमेंट करचे खातीर दिल्ली न्हय आमगेले एक देवाक सेव करून आमगेल्यान शक्ती आसा आमगेल्यान कसो स्किल्स आसा आमगेल्यान कितलो बुद्धी आसा ते देवाल सेवे खातीर वापरता म्हणून तू सांगिल्लें आसा त्या नंतर ह्या जगांत प्रत्येक पळयल्यार एक भ्रम आहे नवे आनी एक अशाश्वत हे जगार आमी कसने पळयता ती खंयचे शाश्वत ना आमगेले शरीर उरो आमगेले संबंध उरो नवे आमकां कनेक्ट जाल्ले आमगेले घर की आमगेले गाडी की आमगेले जॉब की खंयचे एक शाश्वत न्हय आज उरता फाल्यां वता जाल्यार एक शाश्वत म्हळ्यार हे जगार एक हरिनाम मात्र हरिनाम एक कायम उरता इतले रियालिटी न्हय कोण हरिनामाचे आश्रय घेता ती तांते एक परमनेंट घर देवाले एक घर आसा गोलोक वृंदावनात आमी पावयता म्हणून सांगिल्लें आसा तशीच आमी हे जगार आमगेले एक विंगड एक गुर्त आसा आयडेंटिटी आसा तशी हांव एक आवय हांव एक धुव हांव एक बापोसू हांव एक पुतून हांव एक भाव भयणी हांव एक फ्रेंड म्हळ्यार आमगेले हांव एक इंडियन म्हण विंगड आयडेंटिटीज आमकां हांगा आसा जाल्यार आमकां खरें हे एक आयडेंटिटी हे करून घेवका जाल्यार आमी खरें एक ट्रू मदर नवे ट्रू फादर नवे ट्रू फ्रेंड जावका म्हण आसल्यार आमी हे हरिनाम आमी स्वताक घेवका आनी दुसऱ्यांक बी हे हरिनाम शिकोवका म्हण सांगिल्लें आसा हे आमकां प्रभुपादान शिकोवन दिलें तांगेलें उदाहरणेन की तशी विंगड देशा वचून विंगड वातावरणा विंगड हांतू तांणी वचून तसल देशांतू खंय देव म्हणले गोतना भक्ती म्हणले गोतना तसं लोकांक शिकोवन तांकां एक उदाहरण दिलें आनी आमकां एक धैर्य दिलें की हे साध्य आसा कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स म्हणटा एक हे एक उदाहरण तांणी दाखोवन दिल्लें आसा कितलो हजारो लाखो लोकांले तांणी जीवन परिवर्तन केल्लें आसा हे हरिनामान
त्यांनी सूर केले तांगेल मुवमेंट सूर केले हरिनाम संकीर्तनानं त्यांनी पहिले फिलॉसॉफी लेक्चर व्हड लेक्चर दिलना गेले सीधा हरिनाम संकीर्तन केले लोका प्रसाद खावयले तशे करून लोकांक ट्रान्सफॉर्म करून हगूर हगूर तुम्ही सांगल्यावरी कशी प्लेन वयर उडता तशीच आमगेल कॉन्शियसनेस वयर येता वता कशी ते अमेरिकन लोकांले कॉन्शियसनेस कशी हगूर हगूर वयर येता तेन्ना तांणी फिलॉसॉफी दिवचे सुरू केले तशीच आमगेल जीवन म्हळ्यार रे आमी कितले वर्स आमी उरता ती आमगेल आयुष कितले म्हण खंयच्याक आमकां गॅरंटी ना आमगेल लायफान कितलो टू प्लॅन्स उरतले की अरे म्हाका हें जावपाक सांज चेर डुदन तांगेल प्लॅन्स उरता म्हाका डॉक्टर जावचें आसा म्हाका इंजिनियर जावचें आसा म्हाका ते डिग्री घेवका हे डिग्री घेवका व्हड जाले नंतर वर्डीक जावचे वेळार म्हाका असल बायल जाय म्हाका असल बामण जाय म्हाका ते जाय हे जाय कशी व्हड जाता ती व्हड प्लॅन्स जाता उरता आमी आमगेल जिवनांत आमगेल प्लॅन्स आमी पूर्ण करता ती ना करता ती म्हळ्यार खंयचे गॅरंटी उरना तेच खातीर आमगे जिवनात खंयचे गॅरंटी उरना जाल्यार केन्ना आमी हे एक हरिनामाला आश्रय घेता ती ते प्लॅन मात्र गॅरंटीड उरता आमगेले आचार्य गणान आमगेले शास्त्रांत तो सांगल्या की हे प्लॅन केन्ना आमी घेता ती ते गॅरंटी उरता परफेक्ट उरता तसले म्हळ्यार हे एक गोलोक वृंदावना टिकेट म्हणत आमी तशें आमी विंगड ट्रेनार वतना फ्लायटार वतना आमी टिकेट घेवन वता ती ट्रॅव्हलिंगाचे एक फेअर आमी पे करता ती तशीच आमकां हांगच्यान पृथ्वीच्यान गोलोक वृंदावन वचपा म्हळ्यार एक फेअर पुणी एक कसले पे करता ते एक हरिनाम म्हणून आनी शुद्ध भक्तान हांवें एक तांगेल उदाहरणेन तांणी दाखोवन दिल्या की कशी हरिनाम इतलो गोड आसा हे हरिनामाक एक आश्रय तुम्ही दवन घेतले री आमगेल जीवन पुरा गोड करून घेता आता गौरी माताजीनं भारी लायकन भजन सांगले पुरंदरदासाल तांगेल जीवन सांगले तर तांगेल उदाहरणेन आमी पळोव येता पुरंदरदास तुकाराम तांणी कितले लीन जाता आशिल्ले देवाल स्मरणेन तो कितले भजन बरयले तांणी विंगड देवाले चंद आयकसले देवाले नामाचे गोड आयकसले म्हण कितली चंद तांगेल भजन नेतृत्वान आमी आमकां शिकोवन दिले तशीच हे जगान तूं कसने असले री एका पीस ऑफ ग्लास आमगेले व्हड बँक बॅलन्स आसतले व्हड जॉब आसतले व्हड घर आसतले चंद बायल नवे चंद बामण आसतले कसले आसतले जाल्यार तुम्ही एक उदाहरण दिले प्रभुपाद स्वामीन सांगिले व्हड बिल्डिंग ते महत्वाचे नाही आमकां हरिनामाचे आश्रय महत्वाचे म्हण प्रभुपादान सांगले तशीच हरिनाम म्हणले एक रियल डायमंड कोण हाक घेता ती तांणी लकी उरता ती म्हणून ताचे खातीर हांवें सांगिल्लें आसा की हरिनाम आमी सद्दां घेवका परत परत घेवका देवाला आश्रय परत आमी कितले घेता ते आमगेल्या जिवनात एक अभ्यास करून सोडका आमगेल्या कॉन्शियसनेसान तूं आमगेले मनान तूं पुरा हरिनाम भरून घेवन वचता तितले हरिनाम आमी केन्ना घेता ती हगूर जावन आमगेले कॉन्शियसनेस इलेवेट जाता आनी आमगेले हरिनामा गोड दिता तो वाडता आनी हे हरिनाम म्हणले अति शुद्ध आता आमी हे जगांत आमी पळयले ते शुद्ध घी शुद्ध मिल्क प्युअर घी प्युअर मिल्क प्युअर गोल्ड प्युअर सिल्वर कोण विकता तांतू ताका गोत आसा कितले शुद्ध आसा कितले प्युअर आसा म्हणून जाल्यार हरिनाम म्हणले हे इतले प्युअर आसा हे आमकां एक प्युअर आमगेले कॉन्शियसनेसाक आमगेले भावनाक आमगेले चेतनाक इतले शुद्ध करता आनी आमकां ते पावर दिता की हे पृथ्वीच्यान डायरेक्टली आमी देवाल धामा वचक आनी खंयच्यान इतलो पावर ना हे जगांत खंयच्यान इतलो पावर ना की आमी हांगच्यान एक हे उडका हांगच्यान एक फ्लायट हारीन हांगच्यान दुसरे देशा वचका म्हण आसल्यार कितले सकड चॅलेंजेस आमगे लायफान येता ती कितले सकड प्रोसिजर उरता कितले सकड प्रॉब्लेम्स आमी फेस करका पडता जाल्यार एक हरिनामाचे आश्रय आमी सिन्सियरली सिरियसली आमी घेता ती तेन्ना आमकां एक गोलोक धामा वचपाक एक अवकाश मेळटा तशी आमी एक फोन करता कोणाका फोन करता म्हळ्यार आमी नंबर डायल करता ती डायल करचे सिस्टम ना रिसेंट कॉल्स वचून डायरेक्टली हे करता ती जाल्यार एक उदाहरण आमी नंबर डायल करता ती ते मनशाले उलयता ती इमिडिएटली कनेक्ट जाता ती तशी एक हरिनाम म्हणले हे एक केन्ना डायल करता ती हे देवाल एक संपर्क करचे एक डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आम कोणाले थ्रू वचका म्हणना इवन प्रायम मिनिस्टराक आनी कोणा मेळचे असल्यार आमी कितले लोकांक सांगती हे करता करता जाल्यार हांग देवाल सांगती कॉन्टॅक्ट करता जाल्यार एक हरिनाम आमकां पूर जाता डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट जावन वता हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण भारी लायक कोन समरायज केलें तुमी म्हळ्यार एवरी श्लोकाचे एक पॉइंट आमकां मना वच तशी तुमी एक्सप्लेन करून दिलें
धन्यवाद प्रजगोपी माताजी. सो आयची सेशन आमी हांगा कंक्लूड करूया. तसं क्विक फीडबॅक असल्यार तुमी सांगितलं. मागीर आतां नेक्स्ट टायम देखून आमी आतां हरिनामाचे आमी एक सेमिनार सिरीज ते मूड करता आसा ती. सो त्या लेखारी नेक्स्ट सिरीज आमी शिष्टाष्टकमा वयर स्टार्ट करूया. ते चैतन्य महाप्रभून ते सेम म्हळ्यार कशी केवल अष्टकमा हरिनामा विशय आसा तशी शिष्टाष्टकमांत वय जे चैतन्य महाप्रभून ते एक 8 श्लोक ते मात तांणी बरयले नाशिल्ले. तातूंय तांणी सांगता ती श्री कृष्ण परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम म्हूण. म्हळ्यार ते केवल अष्टकमा सांगिल्लें ते मूड आमी कॅरी फॉरवर्ड करूया आतां शिष्टाष्टकम सिरीजांतू. सो नेक्स्ट संडे आमी अवेलेबल ना ती 19th वय सॉरी 10th 17th देखून आमी स्टार्ट करूया ते सिरीज. आपास ते एक 8-10-12 कितले सेशन जातले पळोवका. मात अशी त्याच प्लॅनारी करूया की एक श्लोक करचें, सेल्फ हेल्प डिस्कशन करचें, एक राउंड करूया आनी मागीर शिष्टाष्टकम वय आमी पुराजनान ओट्टू मेळून एक पंथ ते पारायण करूया, चॅन्ट करूया. सो धन्यवाद. हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सिरीज कंक्लूड करूया आमी. देवाल्या कळकळीन प्रार्थना करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. सो नेक्स्ट संडे न्ही ताचे मुखावेल संडे मेळ्ळ्या शिष्टाष्टकमा. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रजा.